मोगाच्या भावावरीन आमी आज सुबोत आयकलां की जेजू बिया सोर्सिसांक विचून काडूंक ताका वेगवेगळ्या गांवांनी धाडटा देवाचें उतर परगटूंक लोकांक सांगूंक की देव तुमचे मदें आसा, देव तुमचो खरो मोग करता आनी तांकां मिलागे करूंक तांकां पदवी दिता. आमी जाणूं की येशूस नोकरां गेले ताका खूब खूब पीक मेवलें आनी कुशालकायेन ते परत आयले आनी देवाक आर्गां दिवंक लागले. आमी भगवान जेजूचे जिवंत नदर मारली आमकां हेंच पळयता. ताका खूब खुशी आसली श्रीलंका वचोंक आनी देवाचें उतर परगटूंक, कित्याक ताणें आयकल्लें की खूब क्रिस्ती लोक ह्या देशांत आसात पूण इगोर्ज्यो बंद आसल्यो, जायत्यो मोडलोल्यो आनी क्रिस्तांव लोकांक कोणूच एक पाद्री नासलो. पूण त्या वेळार श्रीलंका हो देश डच लोक एक कालबीन एके भाशेन लोक अधिकारक आसलो. तेन्ना ताणें एक कामगाराचें रूप घेवन तो ह्या गांवांत भितर सरलो आनी मागीर वेगवेगळ्या रुपां घेवन जशें भिखारी आनी तसली रुपान त्या लोकांक क्रिस्तांव लोकांक भेट दिवंक लागलो आनी गुप्तपणी भेटवून तांकां पवित्र संस्कार दिलो. जेन्ना क्रिस्ती भावार्थी लोक हें वाडोवंक लागलो, जिवंत कुशलकाय आयली तेन्ना सरकारान ताका कैदी केलो. म्हणलो तूं एक स्पाय हांगा आयला. पूण 2 वर्सां ताका सोडलो. त्या गांवांत जेन्ना ह्या गांवांत एक व्हड दुश्काळ आयलो, पावस नासलो, लोक भुकेन थाणेन मरताले, तेन्ना अधिकाऱ्यांनी बुद्धिस्ट यादिकांक सांगलें मागणें करूंक देवाक पास दिवंक, पूण पावस पडोंक ना. तेन्ना अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्याक सांगलें मागणी कर आनी खूब खूब पावस पडलो. आनी मागीर सरकारान ताका क्रिस्ती धर्म परगटूंक परवानगी दिली आनी तो गांवांनी वचोन व्हड खोशयेन नम्रतायेन ताचें उतर परगटलें आनी असो काम करून तो थकलो आनी 9 वर्सां आसतना तेणें देवाच आपलो आत्मो देवाक भेटयलो. भाव-भयणींनो, पीक खूब वावराडी थोडे जुजान एकल्यान मागीर ताच्या सांगात्यान श्रीलंकान ताचें उतर परगटलें आनी खूब खूब ताका पीक मेवलें. पूण आमकांय विचून काडल्यात. आमी एके भाशेन मिशनर, कित्याक आमचे एक भाशेन जेन्ना बाप्तीज घेतलो आमकां देवान मिशनर केलें. पूण आमी आमचे जिणे वरी बोकरू उचरांनी आनी कोडण्यांनी ताचें उतर परगटूंक आयज आमी दुजे वाजा विनोदेन देवान काही कृपा दिवंक देवा लागीं मागुया.